वेगवेगळे नॉर्थ साऊथ कडे भोंवता. आतां हांव मोती दोंगराचेर खास करून बाब दिगंबर कामताच्या बरोबर आशिल्लो. आमी जर पळयत जाल्यार सबका साथ सबका विकास ह्या पद्दतीन आमकां मोती दोंगराचेर सुद्दां खूब व्हडल्या प्रमाणात सगळे मुस्लीम भाव हे भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा, आमच्या बरोबर आसा. आमकां हांगासरूय बी एक व्हडली लीड जी आसा पळयली ही मोती दोंगरा वयल्यान बाब दिगंबर कामताच्या लिडरशिपीच्या सकयल हांगासरूय आमकां लीड मेळटली. कारण आतां तेंच्यांनी जो उत्साह दाखयला, जो जोश दाखयला ताचेरूच कळटा की मडगांव मतदारसंघांतल्यान आमची लीड ही खूब मोठी लीड आसतली. सालसेरीतूय बी फावटी ज्या पयली मोठ्या मताधिक्यान आमकां भारतीय जनता पार्टीक आनी पल्लवी डेंपोक हे वोटींग पडटलें हाची म्हाका खात्री हा, विश्वास आसा. खंयसरूच आमी जशें म्हणटा पयलीं कोणीच म्हणजे काँग्रेसीन खूब प्रयत्न केलो जाती धर्माचेर डिविजन करपाचें, पण कोण ना सगळे जाण भारतीय जनता पार्टी बरोबर म्हाज्या नेतृत्वाच्या सकयल ज्या मतदारसंघातले फॉर एक्झाम्पल दिगंबर कामत यांच्या खातीर सगळे जाण आमच्या बरोबर रावल्ले आसा.